आरोंदेकर वाडो हरमला शेनवारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात साहिल शंकर नायक आणि ताचो चुलत भाव दीप नायक हांकां मरण आयिल्लें। अपघातात दोगांय भावांक मरण आयिल्ल्यान हरमल वाठारांत दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा। ताका लागून वाठारांत जावपी सगळ्यो शिवजयंतीच्यो कार्यावळी रद्द केल्यात। तशेंच ह्या प्रकरणात आयतारा पुलिसांनी कार चालक नरेश गंठुला आणि बंदी राजशेखर ह्या तेलंगणाच्या पर्यटकांक अटक करून गुन्यांव नोंद केला। गोंयांत सध्या अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। शुक्रारा चांदोर वाठारांतलो भिरांकूळ अपघात ताजो आसतना 24 वरां भितर म्हळ्यार शेनवारा सांजेर पेडण्या हरमला दुसरो अपघात जालो। ह्या अपघातात दोग चुलत भावांक मरण आयिल्लें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अचकीत मोटारीचे दार उक्ते केल्ल्यान दुचाकी चालकाक दाराचो धपको बसून दोगय भाव रस्त्यार पडले। अपघाता उपरांत कारीन थंयच्यान पळ काडलो, मात त्या कार चालकाक नंबरावेल्यान पुलिसांनी पणजे धरलो। हरमला जाल्ल्या ह्या भिरांकूळ अपघातात दोग भावांक मरण आयिल्ल्यान गांवाचेर दुख्खाची सया पातळिल्ल्यान शिवजयंतीच्यो सगळ्यो कार्यावळी रद्द केल्यात। काय वेळा पयलीं एक एक्सिडंट भिरांकूळ असो एक्सिडंट जाला हरमला पेडणे म्हालांतल्या हरमल ह्या गांवांत। आनी हो एक्सिडंट जो आसा तो इतलो भयंकर जाला की ह्या एक्सिडेंटान दोन भाव जे आसात तांकां दुर्दैवी जे आहा ते मरण येयल्लें आसा। हरमल हांगासर हो जो एक्सिडंट जाला तितून जेंकां दुर्दैवी मरण येयलां जे तरणाट्यांक तेंचें नांव आसा साहिल नायक आनी दीप नायक। साहिल नायक हाका पयलीं मरण आयलें, तेचे उपरांत जो दीप नायक आशिल्लो भाव तेचेर जीएमसीन उपचार चालू आसतना ताका मरण आयलें। आमी जर पळयत जाल्यार ही अपघातांची जी सिरीज आसा ती कालच्यान सुरू आसा। काल दोन सख्खे दोस्त म्हणजे जे जिवा भावाचे दोस्त आशिल्ले सावड्डे तांकां मरण आयलें एक्सिडेंटान। तेंचें नांव शिखर नायक आनी तन्वेश नायक। तेंची जी काल न्यूज आयली ती पयलीं सगळ्यान पयलीं शॉकात करपा सारकी आसली, कारण ते दोगूय सामके जिवा भावाचे इश्ट आशिल्ले। जंय वयता थंय ते वांगडा वयताले, प्रत्येक कडेन ते वांगडा आसताले। तेंचो बर्थडे एका दिसा आसलो, ते बर्थडेचो केक सुद्दां ते एकाच दिसा वांगडा कापताले आनी अशा तरेन ते सगळे तेंचे ते रिलेशन आसले, एक फ्रेंडशीप आसली। काल तांकां सगळ्यान पयलीं एक्सिडंट जालो आनी थंय तांकां दुर्दैवी मरण आयलें। काल एक कुडतरी हांगासर तो एक्सिडंट जालो आनी थंय तांकां मरण आयलें। तेंचे आयजूच तांकां अग्नी दिला आनी हो सगळ्या गोंयांत एक शॉक आसतना आतां दुसरो एक्सिडंट भिरांकूळ जाला तो म्हणजे हरमला। आतां हो हरमला जो एक्सिडंट जाला ते पयलीं अशें जालें की हिट एंड रन म्हणून, पण हिट एंड रन अशें ते ना। आमी जेन्ना सखोल आमच्या प्रतिनिधीं कडल्यान हे बद्दल म्हायती घेतली रिपोर्टरां कडल्यान तेन्ना अशें कळून आयलें की एक स्विफ्ट कार जी आसली ते स्विफ्ट कारीन मदींच आपलें दार उगडलें आनी जे हे भाव दोगूय येताले मोटरसायकलीन तेंची धडक त्या पयलीं दाराचेर बसले ते रस्त्यार पडले आनी फुडल्यान जो ट्रक येतालो तो ट्रक तेंचे वयल्यान जो आसा तो गेलो आनी तेका लागून तांकां मरण आयलें। तर असो हो सगळो इन्सिडंट आसा। पूण हो इन्सिडंट घडल्या उपरांत तो ट्रक वालो फुडें वचून थांबलो, पूण जे स्विफ्ट वाले आशिल्ले जेंचे दार उगडले ते खंय थंयच्यान पळ्ळे आनी मागीर तांकां पणजे धरल्यात अशें म्हणून कळ्ळां। तांकां पणजे धरल्या, गाडी ताब्यांत घेतल्या। तर अशा तरेन काल दोन एक्सिडंटां भितर दोग जाणांचो जीव गेलो तरणाट्यांचो, आनी आयज तर हरमला आनी दोन तरणाट्यांचो जीव गेलो आनी हे तर दोग जाण जे आशिल्ले ते भाव आशिल्ले। खऱ्यांनीच खूब दुख्खद घटना अशी आहा, खूब सॅड घडणूक ही आसा आनी आमकां जी म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाणे हरमल गांवाचेर शोककळा पसरल्या। आनी दुसरी गजाल म्हणजे शिवजयंतीचे सुद्दां जे कार्यक्रम आयोजीत केल्ले गांवांत ते सुद्दां सगळे रद्द केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।